नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमचं येवकार. या साष्टीकार या माध्यमांतल्यान आमी सदांच गोंयचो एनवायरमेंट हाजो प्रश्न लोकां मुखार हाडटात आनी कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीचेर ह्या आमच्या माध्यमांतल्या साष्टीकारांतल्यान म्हाका दिसता आमी एक 5 ते 6 तरी कार्यावळी केल्यो आसतल्यो थंयचे पोल्युशनाचे. आनी आतां परत एकदा कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल इस्टेट हाचे पोल्युशन हो विशय परत एकदा चर्चेक येवपाक लागला. हाजें कारण म्हणजे थंय जो झिंकाचो हॅझार्डस वेस्ट आसा तो धांपपाक वेळ जालो आनी तितले म्हळ्यार पावस स्टार्ट जालो आनी तें उदक व्हांवपाक लागलें. ताका लागून लोकां मदीं परत एक भिरांतेचें वातावरण जाता आनी सद्याक आतां ह्या वेस्टाचें करप कितें हो एक मोठो प्रश्न आमच्या गोंय सरकारा मुखार उबो राविल्लो आसा. आनी ह्या सगळ्या हाजेर आमी चर्चा करपाक आमी आपयल्यात ते कुंकळ्ळेचे जे एक्टिविस्ट जे ह्या हॅझार्डस वेस्ट आनी बाकीच्यो कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले जे पोल्युशन हाजेर आसा हाजे पयलीं आवाज काडिल्ले अविराज देसाय हांकां. अविराज येवकार. म्हाका एक सांगा, हो आतां जो प्रश्न आसा जो झिंक वेस्ट आसा तो आयचो आनी कालचो न्ही. म्हाका दिसता एक 17-18 वर्सां पयलींचो हो 17-18 वर्सां ताजे परस पयलींचो, कारण ती कंपनीच चल्ल्या एक 10-12 वर्सां, ताजे फाटल्यान 18 वर्सां तो ते हे आहा वेस्ट दापून आसा. किती एक्झॅक्टली स्थिती कितें आसता? फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या स्टुडियोक हांव दुसरी पाट आयला. हय. लास्ट इयर ह्याच म्हयन्या आयिल्लो ड्यू टू एन्क्रोचमेंट. आनीक आमचे जो थर्ड पिलर आनी सेकंड पिलर जो म्हणटा पळय डेमोक्रेसीचो, पत्रकार भावान कुंकळ्ळेचे वेवस्थीत जे खरें पिक्चर आसा तें दाखयलें सरकारान. तें लिपोवन आशिल्लें थोडो टायम. आनीक आज परतून आमी हांगा पावले आनी तुमी आमकां आपयल्ल्या बद्दल आमी धन्यवाद करता. तुमचे असली प्रेस भावांनीच हो हायलायट केलो इश्यू. इश्यू कितें? 6 दीस पयलीं जो हार्जार्डियस वेस्ट झिंकाचो जो आयडीसी पडून आसा आनी 2022 आमचो एमएलए बाब युरी आलेमो जो ऑपोजिशन लिडर आसा तेणे हो इश्यू रेज केलो एसेंब्लीक. इन एसेंब्ली थोडो बजेट सँक्शनूय जाल्लो की हो वेस्ट डंप व्हरून कुंकळकारांक एक रिलीफ दितले म्हण. कित्याक ऑलमोस्ट इट इज 17 इयर्स. ऑफिशियली इट इज 17 इयर्स. त्याच्या चडय जावंक शकता. तो सगळी वॉटर बॉडीजांक गेला, ते सगळ्यांक खबर आसा. इवन गव्हर्मेंट नोज, ते ऑफिशियल्स नोज, सम डिपार्टमेंट नोज, सगळीं जाणा आनी तेंच्यान तें कांय करपा जायना. द वेल्स आर बीन पोल्युटेड, एवरी वेल्स हॅज बीन पोल्युटेड. तूं रिपोर्ट काडल्यार कळटलें तुका वॉटर बॉडीज कितें जाला त्यो. फाटल्या दिसा एक हेल्था एक सर्वे जाल्ली, थंय सुद्दां आमगे एमएलएन टेबल केल्लें एसेंब्लीक, बाबा इतलो लोक बरो ना. कित्याक एक म्हणटा तें उदक म्हणटा तें जीवन. उदक ना जाल्यार सगळें गेलें. उदक वारें, हे दोन गोश्टी. आतां हांवें आतां हजार्डियस डंपाचेर ते टायम जालो म्हणटरीच पावस स्टार्ट जालो न्हू मातसो. सो आमी थंय गेले. थंय पयल्यार तेजेर कांय ताडपत्री ना, तेजेर कांय पॉलिटिक्स कांयच ना. आनी तेन्ना आमी फील्ड मॅनेजरा थंय वचून मेळ्ळे. बाबा हें कितें चल्लां तो म्हणपा पत्र बरयलां. हांवें म्हणलें तुगे पत्र बरयलें म्हणटरी काबार जालें. आमचो एक कावन्सिलर आसा न्यू इलेक्ट जावन आयला, ही इज एन एक्टिविस्ट, आमच्या बरोबर आसता सद्दां. हांवें म्हणलें ते घेतलो आनी थंय गेलो, पळयलें, प्रेसा हाडलें, तेंकां दाखयलें बाबा हें अशें सिच्युएशन आहा. ती भायर वयता आतां कित्याक हेवी रेन जाला. 3 दीस म्हळ्यार हेवी रेन जाला आनी थंयच्यान एक पायपलायन आसा. ते सगळीं जाणा बिकॉज ते एक्युमुलेट जाता उदक थंय, तें भायर येतलेंच. तें कांय आयडीसी आपणे भितर कांय दवरपा ना. कित्याक जाणा आसता तुमी, आसपा खबर की जेन्ना फिश मील उदक सोडटाले तें उदक भायर सोडटाले. जेन्ना आमचो एमएलए आनी केपेंचो एमएलए बाब बेल्टन बाब नेबरिंग एमएलए थंय येवन तेमी दोळ्यांनी पळयलें आसा उदक खंयच्यान वॉटर बॉडीजां सोडलं तें फिश मिलान. तशें करून हेंय उदक भायर वयता. पूण जेन्ना पसून बाबा एक मनशाक हें कळटा थंय हें असं जाता आनी तो लोकां मुखार दवरना आनी आमची सोशल मिडिया दाखयना, त्याच लागून सरकारा जाग येयना. एक म्हणटा ते सद्याक आतां ते एक्झॅक्टली कितलो टन हॅझार्डस वेस्ट आसा? सी ऑन पेपर आमी वाचता मिडियाचेर, कित्याक आमी कांय ते कॅल्क्युलेट करूंक गेले ना थंय. ते म्हणटा 35,000, मोर देन 35,000. बट आमकां दिसता आमी थंय जाल्ले मनीस आनी आमी ते पळयला फॅक्टरी, बिकॉज दे हॅव नेवर डिस्पोज देअर वेस्ट. एक 10-12 वर्स चल्ली ती, डिस्पोजल नासलें तेंचे कडेन. आमकां याद जाता 2007 सालाक ते एसीड उदका एसीड ते तेजे भायर सोडटाले
आनी तेन्ना सुद्दां आमी मुवमेंट करून हाडायल्ले, पुलीस कंप्लेन सुद्दां आसतल्यो. आतां हो वेस्ट आसता अशें म्हजे प्रमाणे जो वेस्ट 50,000 वयर आसा आनी दॅट वेस्ट इज अंडर द ग्राउंड. ते भितर घालून तेमी आतां भायल्यान पयले जाल्यार एक ताडपत्री घातला, काल वचून आयले थंय, पूण फाटल्यान कांयच डंप कवर अप करूना. पयलीं तेमी 85,000ची ताडपत्री काडली फॉर कवरींग अप. आतां तेमी 5 लाख केला आनी थोड्या दिसांनी ते 10 लाख करतले. हे क्लियर पिक्चर आसा कुंकळ्ळेचे. फाटल्यान वचून एक हे केन्ना म्हळ्यार हाणें सांगिल्लें, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगिल्लें की वी हॅव स्टार्टेड द वर्क म्हणून. सो फाटल्यान कितें अजुनूय उरला म्हणटा तूं, कवर करपाचें उरला? आज परिस्थिती आतां गेल्यार इश्टी पडटली, ते जायते सांगता. आमगेलो आयडीसी एसोसिएशन जो चेअरमॅन आसा तो म्हणटालो 1.5 वर्स पयलीं आमी पोल्युशन बंद करता म्हणून कुंकळ्ळेचे. आज सर तुमच्यान डंप व्हरोन जालना जाल्यार तुमी पोल्युशना आनी कितें उलयता? कुंकळ्ळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे एसोसिएशन कितें करतले? हाजें करता जाल्यार गव्हर्मेंटान करपाक जाय किंवा ज्या कंपनीन जो आशिल्लो तांकां हे करून तांचेर कारवाय करून तांचे कडेन तो क्लियर करून घेवपाक जाय. तेच म्हणटा हांव. इवन आमची जी लोकल बॉडी सुद्दां आसा, आमचे उलोवप तेंच. आमी एक सिटीजन आनी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन गांव पेडेर जावचो म्हूण कोणें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आतां आमचे जायते कावन्सिलर म्हणटा आनी इवन आमगे लोकल बॉडी आमकां लागना, बट वेर इट इज ते कुंकळ्ळेक आसा. ते कुंकळ्ळे भायर येता, इवन जे वारें येता भायर आमकां लागता ते, पण जनरल पब्लीक खाता. आनी हे पब्लिकेक सेफ दवरपाचें काम गोवा गव्हर्मेंटाचें, मिशनरी तेंच्या अंडर आसा. आज ही परिस्थिती अशी जावन आसा की एकमेकाचेर धुकळिता. हांव जाल्यार तुका डायरेक्ट सांगता, जेन्ना हो इश्यू जालो, MLA आमचे बरोबर आसा अशें न्हू, पूण सरकार जरी कांय करना जाल्यार तेणें कितें करचें पडलें? मौन रावचें पडलें आनी आमच्या असली लोकांनी मुखार येवचें पडलें. थंय आज सकाळीं आमची CMCची मिटींग जाला, हांव आशिल्लो थंय कुंकळ्ळे म्युनिसिपल कावन्सिलाचे. आज हिटीड आर्ग्युमेंट जाला भितर, जावं तो BJPचो जावं पॉलिटिकल थिंग कांय नाशिल्लें म्हाका जाल्यार दिसता आज. आनी तेमी नेक्स्ट वीक इन्स्पेक्शन मागता म्हणल्यार आतां इन्स्पेक्शन कित्याक? जें उदक थंयच्यान भायर येता तें खंय करतले? गोवा गव्हर्मेंट खंय व्हरता तें उदक? तेंगे मिशनरी खंय व्हरतले? तेंच्यान कांय तें उदक भरून व्हरपा जायना. आनी एक सिरियसनस आनी एक सांगता, जेन्ना हें उदक सोडलें पळय फिश मिलाचें, त्या टायमार तें सगळें उदक हाडून शिरोडे घातलें. शिरोडे कितें वेस्ट डिस्पोजल कितें प्लांट आसा खंय शिरोडाय, आमकां तें खबर आसा. पूण हेंच्यांनी तरी तें ऑथॉरिटीच्यान तरी आनी तेंगे बॉडीजान तरी हें चलोवपा जायना जाल्यार आमी मागता तुमी हें बंद करचें. तुमी थोडो तेंप बंद दवरचो, प्लांट खंयचे बंद दवरचे, खंयचे तुमच्यान तरी डिस्पोज करूंक जायना. कुंकळ्ळेक असेंब्ली इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद दवरपाचीच. रेव्हेन्यूआ खातीर तूं कुंकळकारां लायफ लोकां लायफार लोक उरल्यारूच रेव्हेन्यू क्रिएट जावपाचो, लोकांक लागून सरकार आसा न्हू. आतां ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमकां जायती सांगलें, लास्ट असेंब्ली सांगलें, इवन वी हॅव मेट CM विथ आवर लोकल MLA आनी LOP. आमी जायत जाण तेजे कडेन गेले, प्रपोजल मांडलो, बाबा हें बंद तरी दवर, ETP प्लांट ना तुमचे कडेन, कांयच ना. जी परिस्थिती सनरायज थिंका जाला आज, तीच परिस्थिती परतून ही कुंकळ्ळ्यांक परतून जातली, दुसरी फॅक्टरी करून वतल्यो. सो फॉर दॅट आमी कितें सांगता, तुमी हें सद्या हें बंद करा, तुमगे कितें नाच चलता तें. आनी कुंकळ्ळे आमगे हिस्टॉरीक विलेज. आमी सदांच जाणा की कुंकळच्यान एक मनीस भायर सरल्यार परिवर्तन जाता म्हूण कितें तरी. आतां आमचे 15 म्हणपा न्हू ही गोश्ट, पूण सगळ्यांक कळपा जाय आतां, बिकॉज दीस इज अ हाय टायम ऑफ कुंकोलीम. 15 जुलयाक आमकां गार्ड ऑफ ऑनर मेळटा न्यू दिल्लीक, चिफ्टन मेमोरियल म्हणून. आमी तेच हितूंतले. जर तर आज कुंकळ्ळे बद्दल तरी इतली तरी वेस्ट घालून आनी हें तरी एनवायरमेंट पेडेर जाला, आमकां गार्ड ऑफ ऑनर सरकारान दिवचो न्हू. आनी आमी प्रोटेस्टूय करतले त्या दिसाक. क्लियर कट मेसेज, आनी जायना 17 इयर्स जालीं, तुमगे सदांच असेंब्ली तुमी मांडटा प्रश्न, लोकांक भायर येवपा पडटा, लोकांक उलोवची पडटा, पोल्युशनाचेर कंट्रोल बी कांय ना दिसता. जेन्ना ती आमची कुंकळ्ळे इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडली, सुरू केल्ली, तेन्ना असो एक आशिल्लो की कुंकळ्ळे इंडस्ट्री इस्टेट खातीर थंयच्या लोकांक रोजगार मेळटलो. थंयचे आनीक म्हणजे पयलीं कुंकळ्ळे म्हणल्यार फकत एग्रिरियन शेतकार तातूंतले. सो ताजे भायर आनीक कितें तरी लोकांक पर्याय मेळचो म्हणून इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडिल्ली.
तो जो हे आशिल्लो तो जालो सक्सेसफूल काय इंडस्ट्रियल इस्टेट घेऊन जो फायदो जावपा ताजे लुकसाण चड जालें? पळय कितें आसा, लास्ट टायम इंटरव्यूक हांवें सांगलें कुंकळी ही जमीन जी एक्वायर केल्ली ती आमगेल्या लोकांक लागून केल्ली. ती आमगेले आर्ट एंड कल्चर जे लोक आसा, जे आर्टिस्ट आसा देमानी म्हण, थंयच्या लोकांक लागून 50% ही जमीन एक्वायर केल्ली. कितें येवपा आशिल्लें? हय, कितें येवपा आशिल्लें? म्हळ्यार तांकां ते जागो ते अलॉट करपा आशिल्ले, थोडो जागो तांकां लागून, आनी मागीर इंडस्ट्री दुसऱ्यो हाडपाच्यो. मागीर तें कितें जालें, तो प्रोसेस थंयच उरलो. तूं खबर आसा कशें जाता तें, मागीर सिस्टम कशें चलता ती, सांगता तेन्ना एक दाखोवप, करता तेन्ना एक दाखोवप. तो प्रोसेस थंय उरलो. बट कुंकळी कितें आसा, कुंकळी इज एग्रीकल्चर लँड. आमगेलो दॅट IDC जी आसा ती वेरोडा म्हण थंय आसा. चिपलेर तलवडे हातूंत केन्नाय नांव आयकलां आसतलें. थंय चड अशे लोक एग्रीकल्चर करपी, गोरवां धंदो करपी असलो लोक चड. एग्रीकल्चर, गोरवां धंदो, दुदा धंदो हो करपी लोक. आतां एट प्रेझेंट पोजिशन जें आसा कुंकळेचें, थंय तूं खंयी गेल्यार सांगतलो जे एक्विजिशन केल्लें फॉर बेटर पर्सपेक्ट्स, लोकांक सर्वीस मेळपा खातीर, लोकांक एक उन्नती जावपा खातीर तें कांय जावना. कितें आहा तें डिझास्टर जाला. कोणूय मनीस सांगता तुका डिझास्टर जालो म्हण, आनी लोक आतां कितें जाला उलोवपाक सोदना ते. डिझास्टर कितें जालें? डिझास्टर म्हळ्यार एक्चुअल इफेक्ट्स कितें जाले? इफेक्ट्स म्हळ्यार लोकांनी शेतां बंद केला सगळीं. ती शेतां तुगे चलना. कित्याक लागून? ते सगळे सिवेज आनी तुका हे सगळे मेळ्ळे. तुगे दुसरी थिंग म्हणल्यार लोकांगे धंदो आशिल्लो, लायक कोणी आपणे गेले एक हॉल घालतालो. इवन थंय एक बरें एक हॉल आसा आमगे कुंकळेक, ओपन हॉल, तें सुद्दां बंद आसा. कित्याक? ते फिश मिल उदक सोडटा, ते व्हांवून त्या उडयता. आनी घाणी मारता. हय, आनीक पळय कितें आसा साहेब, एक्चुअल फॅक्ट म्हणटा ते दोळ्यान पयल्या कळटा. थंय IDC फील्ड मॅनेजर ऑफिस वो खंयच्या टायमार येयल्यार तेगे विंडो क्लोज मेळटा तुका. कित्याक लागून? ताका पयशे जाता. त्याची मुखार फॅक्टरी आसा ती 24 वर दवर सोडटा. मागीर आनी कितें उलोवपा उरला? तो आपणागे सगळी धापून रावता. सो इफेक्ट असो जाला की हेल्थ इफेक्ट जाला लोकांक कामाचो इफेक्ट जाला, शेतपेडेर जाला. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कुंकळी इज डॅमेज, एनवायरमेंटल डॅमेज जाला. आनी ही रिकवर जावपाक पळय साहेब, हांवें तुका सांगला की उदक जे पेडेर जाला, आमी रिपोर्ट सांगना. रिपोर्ट गव्हर्मेंट दिता की युअर सराउंडिंग वेल्स आर कंटिमिनेटेड बाय दी झिंक ऑर अदर सबस्टन्स. सो ते तरी रिपोर्ट दिता जाल्यार तेमी कुंकळकारां खातीर आज कितें तरी उपाय काडपा जायो. हांव मागता कंपेन्सेशन दिवपा जाय. तुमी तर 25 वर्सां तर जमीन लोकां पेडेर करतले जाल्यार लोक खंय वतलो? ती जमीन तुगे क्लियर जावपा आनी 50 वर्स लागतली. ते जे वॉटर बॉडीज तुमचे क्लियर, ती झरांव आसा ते क्लियर जावपा आनी 50 वर्स लागतली. सो तुमी एक जनरेशन काबार केलें. एक 100 वर्सां एक जनरेशन म्हणटा पळय आमी साहेब, ते तुमी ऑलमोस्ट काबार जालें. आनी आज हांव मागता आमचे LOP आनी MLA कडेन ना, आनी एक तातूंत भितर हे की हो जो पोल्युशन तुगे कुंकळी इंडस्ट्रीचो पोल्युशन आनी ताजो इफेक्ट फकत कुंकळेक जाता म्हण न्ही. कुंकळचे भायर केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे आंबावली आनी ती एरिया, ती पेडेरान ती एरिया सामकी शेतकाराचे ते साहेब, ते आमचे सगळे बारीक लोक, आमचे बारीक लोक जे वयर चडटा आनी जे आमगेले ट्रेडिशन दवरता. म्हाका याद आसा लास्ट टायम जेन्ना एल्टन बाब आयिल्लो थंय आमचो केपेंचो MLA, की तेणे सांगलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊसूच सांगलें तेणे आपण्याक खूब त्रास जाता म्हण आपल्या लोकांक. आनी तें सोडून सुद्दां हें जें आतां पळय सनरायज जिंकाचें उदक जें व्हांवोन गेलां, कुंकळी इज कनेक्टेड टू वॉटर बॉडीज. आमगे बारबानांतल्यान तें उदक सगळें देंवन रिवर सालां वयता. केन्नाय पळोवच्यान सगळीं हें जाणा ते थंयच उरूना. दॅट गोज इन टू द वेळ्ळे, दॅट गोज इन टू द बाणावले, सगळ्या तें भोंवता तें उदक. सो खंय ना खंय त्या लोकां हांगा तुका मेळटलें, तें तुका मेळटलें झिंक बी म्हणटा तें. सो ही परिस्थिती आमी आमची चर्चा म्हळ्यार लोकांक खबर आहा की हो इश्यू सामको गंभीर. गव्हर्मेंटानूय हें केल्लें की पयलीं 10 कोटी हो वेस्ट क्लियर करपा खातीर सँक्शन केल्लें. म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटान सांगलें आमचे कडेन ना, सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान हें केल्लें. पूण तो अजुनूय हे येवचो आसा, पयशे येवचो आसा. आतां केन्ना येतले आनी सुरू करतले हे सगळें मुखार केन्ना जातलें तेन्ना जातलें. पूण सद्याचे स्थितीक
म्हाका एक सांग कितें करपाक जाय दिसता तुका हे जर हो इश्यू जर आतां हाजेर उपाय काडटा जाल्यार पळय सध्या कितें आसा, सद्याक आतां तेमी ते सायटीक डंप कवर करता म्हणटा ते ओके फायन, बट तितूंतली जें उदक एक्युमुलेट जाता ते भायर वता, तेजेर आन्सर ना. आन्सर ना तेजेर, हांव दिवपाक शकना. आय एम नॉट ए सायंटिस्ट आनी हांव एनवायरोमेंटिस्ट न्हू, म्हाका खबर ना. पूण तेजेर सावन जें उदक भायर वयता ते एग्रीकल्चर फिल्डान वयता, ते वॉटर बॉडीजान वयता, तें तेंगे काम. जे कोण ऑफिशियल्स आसात ते कोण डिपार्टमेंट जो सांबाळटा, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं WRD, तेंगे तें काम बाबा हें अशें अशें जाता आनी हेजेर उपाय कितें काडपाचो. सेकंडली आमचो MLA बाबा युरी आलेमान LOP हेणे आतां गव्हर्मेंटाक स्ट्रेट क्वेश्चन करपाचें, बाबा तुमी हें केन्ना करता, कित्याक त्रास तेगे लोकांक जाता, न्याय तेगे लोकांक मेळपा जाय, कंपेन्सेशन ना. प्लस तुमी हें परतून आमच्या दोळ्यांक उदक लायनाका. तुमी असेंब्ली फ्लोर ऑफ द हाऊस एश्युरन्स दिता, तुमी सांगता फाल्यां ती टीम वयतली, हें करतले तें करतले, काय जावं ना. सो तुमकां डेडलायन स्टार्ट करली जाय. डेडलायन जाय आमकां डेडलायन जाय. हें घेवन हो प्रश्न घेवन न्हिदपा प्रश्न न्हू. दीस इज नॉट एक हें न्हू बाबा आमी जाय तेन्ना फाल्यां मनीस तरी मरता, मनशा तरी कितें जावपा जाय, तेका मेडिसन जाय न्हू. तुमी तें काडा, आमकां एक डेडलायन जाय बाबा. तुमी हो सिजन नेक्स्ट सिजन काडटा, नाजाल्यार कुंकळ्यां कितें जातलें, आज आमगे कौन्सिलर बी जे उलयला त्या भशेन ते रस्त्यार येवपा तयार आसा. आनी म्हाका दिसता इट्स ए टायम टू कम ऑन रोड्स आनी दाखोवपाक बाबा हें कशें बंद जालें, हें तुमी कशें व्हरतलें. आमचें हें कुंकळकाराचें हें न्हू, कुंकळकारान हाडून हें घातलें ना, हें सरकारांनी घातलां. सरकार इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस. आतां तें सरकाराच्यान जायना जाल्यार सरकाराच्यान सांगचें आपल्याच्यान जायना म्हूण. तुमी फोट उलोवन कुंकळकारान दोळ्यांक उदक लायनाका. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एक हे की हो जो पोल्युटेड आमचो हेजार्डस वेस्ट आसा हाजे कडेन सामकें दुर्लक्ष करून जावचें ना. जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या जे आसात अधिकारी तांकां विचारल्यार ते म्हणटात झिंकाचे तातूंत भितर कंटेंट आहात, पूण इट्स अ निग्लिजिबल टायप अशें तांचो हे आसा. सो हे निग्लिजिबल टायप अशें करून आमी कितलो तेंप हे आमचे सदांच कुंकळचे दुखणें हे अशेंच चालू दवरतले, हो आतां एक प्रश्न आहा. अंग्रेजान म्हणलें अशें आतां एक गव्हर्मेंटान एक डेडलायन सेट करची पडटली. तातूंत भितर हो वेस्ट खंय वतले, हो वेस्ट खंय वतलो ते कसो काडटलो ते बरें आहा, खंय ताका अल्टरनेटीव सायट आसा तीय पळोवपाक जाय. आनीक एक आतां इंडस्ट्रियल कुंकळची इंडस्ट्रियल इस्टेट त्या हेजार्डस वेस्टाक लागून पोल्यूट जाल्ली आसा. सो हो हेजार्डस वेस्ट दुसरे कडेन व्हरून दुसरी एरिया पोल्यूट जातली काय कितें हाजेरय आतां सगळें हें करपाक जाय. सो ह्या हाजेर सारकें कसल्याच भशेन दुर्लक्ष करनासतना एक सारको प्रोग्राम सेट करून हाजेर सोल्युशन कशें काडटले हें हावपाक जाय. नाल्यार म्हणटा अंग्रेजान म्हणटा तशें कुंकळी ही जर सगळी जर कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट आमी फाटीं जर पळयलें जाल्यार कुंकळी सद्याक म्हाका दिसता एक टायम बॉम्बाचेर हाजेर बशिल्ले आसा अशें काय दिसता पळोवपाक. आनी तो टायम बॉम्ब केन्ना फुट्टलो सांगपाक येना. जर फुटलो जाल्यार ताचो अनर्थ कितें जातलो ते ताची स्वप्न पसून पळोवप हे एक सामकें भिरांकूळ अशी स्थिती जावपाक शकता. सो हाजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें. आनी मेन म्हणटा ते गोंयचे जे लोकप्रतिनीधी आसात तांणी बी हो जी समस्या आसा ही समस्या आहा ती पयस कशी जातली हे पळोवपा खातीर आपलो एक सारको टायम प्रोग्राम सेट करून हे प्रॉब्लेमाचेर सोल्युशन करता इतलेंच आमी म्हणटात. आनीक ही आमी चर्चा बंद करतात. चर्चा बंद करता आसतना आज घटक राज्य दीस गोंयचो 39वा वर्धापन दीस घटक राज्याचो. सो आमचे जे सगळे पोपे आहात तांकां घटक राज्याची परबीं आनीक सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.